शिरगांवच्या लयराई देवळात शेकड्यांनी भक्तांनी एकठांय येत 5 लाख सामूहिक नाम जप केलो। नामणेचे कीर्तनकार सुहास बुआ वजेच्या मार्गदर्शनाखाला देवस्थान समितीन हो सुवाळो घडोवन हाडलो। लाखांनी भक्तांनी या सुवाळ्याक हजेरी लायली। पळयात काय खीण। जी समाजाक म्हण किंवा भाविकाक म्हण एक खंय ना खंय तरी पुण्य मेळपाक जाय, त्याचो खंय ना खंय तरी पुण्याचो असर ह्या आमच्या भाविकाचेर जावपाक जाय म्हणून हे केल्लो आसा। त्या नंतर आमचे जे भाविक आसात धोंड व्रतस्थ धोंड जे असतात, हे व्रतस्थ धोंड जे असतात हे 5 दीस जात्रेच्या वेळाचेर प्रत्येक ठिकाणा आपापल्या ठिकाणाचेर एक व्रत करून जेवणाचो कार्यक्रम ते 5 दीस करीत असतात। आणि हो जो कार्यक्रम आसा तो त्याचो एक भाग म्हणून आमी तांकां एक शिकोवपा खातीर की जो उरलेलो टायम तेंचो आसता थंयसर 5 दिसांक जेवणा व्यतिरिक्त जे 5 दिसाचो बाकीचो टायम आसता त्या टायमान तुम्ही देवाचें नामस्मरण करप। 4 दीस जे आसता ते नामस्मरण करप आणि 5वो दीस देवाचो अग्निदीप जे आसता ताका लागून ते सगळे धोंड जे आसता ते शिरगांवान येयल्ले आसता। ताका लागून सगळ्या भाविकांक सगळ्या संप्रदायाक वेगवेगळ्या तरेच्या आणि आमचे व्रतस्थ धोंड जे आसताले तांकां सगळ्यांक आमी आमंत्रण केल्लेलें आसा। तातूंत ते भरपूर धोंड जे आसात ते हांगासर येयल्लेले आसा। एक अपेक्षा आसा की फुडल्या वर्साच्यान जे धोंड येतले तेंच्यांनी आपापलो थोडो तरी वेळ 4 दिसांतल्या थोडो तरी वेळ नामस्मरण देवीच्या नामस्मरणान दिवपाचो अशे तरेची अपेक्षा धरून आमी हो कशे तरेन नामस्मरण करपाक जाय। त्या नामस्मरणांतल्यान कितें आमकां फायदे जातले, त्या नामस्मरणांतल्यान देवा पर्यंत पावपाचो मार्ग कसो आसा हे सांगपा खातीर हे आमी दाखोवपा खातीर हो आमी कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। ताका लागून एक जवळ जवळ 1000 लोकांचो आत्ता तरी वेवस्था जाल्ली आसा। 1000 लोकांचें नामस्मरण सुरू जाल्लेलें आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।